बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी निरपराधी बाळकांचो दीस आमी पाळटाव तेन्ना आनी आमचे उटयेनी भुरगीं आसात, थोडीं भुरग्यांचे देणे आशेतात. हे सोमेज आमच्या गांवांत आशिल्ल्या भुरग्यां पासत देवाक दिनवासूंक आनी आवय बापूय कशी ह्या भुरग्यांचे जिविता पासत देवाचो आदार मागूंक ह्या वरांत आमकां कृपा मागून घेवया. आनी हेंच मनान धरून ह्या पवित्र वरान आमी भितर सरुया आनी सुरवातेचीं उतरां आमी आयकुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. मनीस एक जुवो न्हय अशें आमी जायते फावटी आयकलां. एकसूरपणान जियेवप मनशाक भोव आगोड. सैम, सोर भोंवतणचें वातावरण, तरेकवार वस्तू, मोनजाती मनशाच्या जिवितान जायते योगदान दितात. इतले आसुनूय मनशाक मनशाचो सांगात ना जाल्यार निराशीपण भितर सोदता. वायट संवयांचो सांगात सोदूंक लागता. मनीस कुळयेच्यो तरेकवार गरजो मनान दवरून सर्गीच्या बापान मनशाक सांगात दिवंक एक फामील फावो केल्या. फामिलींतलो दर एक वांगडी आप आपले पोरीन एकामेकाचें जिवीत खुशाल करूंक वावुरता. एका कुटुंबांतलीं चड मोलाची थिकां म्हणल्यार त्या कुटुंबांतलीं भुरगीं. नातालांच्या काळांत आमी आसतना आयज सकाळीं मिसाचे भेटेंत निरअपराधी बालकांचो उगडास आमी केला. भुरग्यां खातीर भेटयलोल्या दोबाचीक मिसांत आमच्या गांवच्या सगल्या भुरग्यां खातीर आमी मागला. आतां ह्या शुभ वेळार पवित्र संस्काराची बोजून करून आमच्या गांवच्या सोमेज, ल्हान तशें व्हड भुरग्यांक जेजू मुखार दवरुया. बालका जेजू सारकी सगल्या बरेपणान भरलोली आनी शेगुणी भुरगीं तांकां करूंक हे पवित्र रितीन भोक्तीपणान वांटो घेवया. आमचो आनी आमच्या जिविताचो नमुनो आमचो सोडवंडा जेजू उंड्या रुपाच आमचे मोदें हाजीर जावंक सोदता. ताका आमचें मोदें येवकार दिवंक आनी ताचें बरेंपण अणभवूंक आमी तयार जातना गीत गावया. आमी भुरगीं सुपुल्लीं. गिताचो अंक A3. Jesus
सगळी आमी दिमी घालुया. जेजू मोकाला देवपूत जावनूय सगळ्या सादेपणान दुर्बलकायेंत ह्या संवसारांत गोरवाच्या गोट्यांत तुवें जल्म घेतलोय. सुपुल्लोच आसतना बापाची येवजण आमचे मोदें विस्तारूंक बापाचो मोग आमा पातक्यांक वांटूंक तूं वावुरलोय. हे पोरी आमकां तशेंच आमच्या भुरग्यांक व्हडांतलो व्हड नमुनो जालोय. ह्या पवित्र वेळार तुजें हाजेरीपण आमी वळखून घेता. तूंच आमचो तशेंच आमच्या भुरग्या बाळांच्या जिविताचो माज म्हूण वळखून घेवन सगळे ल्हानविकायेन मान बागोवन तुका नमस्कार करता. थोडो वेळ आमी ओगेपणान सारुया. जेजूचे हाजेरीपण ह्या पवित्र सक्रामेंतांत अनुभवुया. हे वेळार सगळे खालतिकायेन आमची मान बागुया. जेजू मोगाडा, तूं सोर बरेपणाची जोर. तूं आमचो रोसनार सायबा, आमी तुजी रोसना. तूं आमच्या जिविताचो दोनी, आमी तुजी चाकरां. ह्याच खालतिकायेन तुका आमी मान बागोवन नमस्कार करता. आमचे उटयेन खेळटल्या भुरग्यांच्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता. आनी दिमेरूच रावन थोडो वेळ हे जेजू सांगात हांव आनी तूं सारूंक आयल्यात. तर त्याच जेजूची तुका मोजत माग. हे वरभर जेजू सांगाता सारूंक देवाचो आदार माग. आनी हो आदार आमकां जोण एकल्याक मागूंक पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार दिवंक आमी गीत घेवया. आमी गीत घेवया वेलकम होली स्पिरीट. हे वेळार तुजे हात गोड आनी पवित्र आत्म्याची आसणे तुका मागून घे. पवित्र आत्म्या, तुज्या आसऱ्याखाल आमी रावंक आशेता. थोडो वेळ तुज्या सांगाताक आमी सारूंक आशेता. जेजू, पवित्र आत्म्याक हे वेळार आमचे मदेगांत तूं धाड. यो पवित्र आत्म्या, त्या जाग्यार जी कोण पळयतात वांटेकार जाल्यात, सगल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याचे देणे फावो कर. यो पवित्र आत्म्या, आमकां तुज्या उजवाडान भर.
तूं जावन आसा पवित्र आत्म्याची जोर सायबा. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची जोर दर एकल्याचेर उदय. येवकार पवित्र आत्म्या. आमचे मदें तूं वस्ती कोर. ह्या वेळार दर एकल्याचें जिवीत हांगा जमा जाल्ल्या तुका पळयतल्यांक तुज्या हातीन ओंपता हांव सायबा. थोडो वेळ तुज्या सांगाता ती सारूंक एकठांय जाल्यान तांच्या जिवितान अनुभवलेल्या गिरेस्काये पासत भुरग्यांच्या देण्या पासत ती दिनवासूंक एकठांय जाल्यान हे वेळार तांची दुकां हुस्के कोती भुरगीं बाळां तुज्या पांयाशी दवरता हांव जेजू. तूंच जावन आसा एक चिवें उदक आमच्या जिवितान एक व्हांवती जोर. कोश दूख येता तेन्ना भुरग्यांचे जिवीत सोजमना तेन्ना गोठायेन भरूंक तुजो आदार आवय बापायक भुरग्या बाळांक फावो कर. यो पवित्र आत्म्या ह्या वेळार दर एकल्या आवय बापायचे भुरग्यांचे जिवीत तुज्या हातीन ओंपता हांव. आमच्या गांवांत आशिल्लीं दर एक भुरगीं बाळां तुका समर्पिता हांव. थोडो वेळ तुज्या सांगात आसतना पवित्र आत्म्या तुजेच सोक्तेन आमकां भर. तुजी गोठाय आमकां फावो कर. हे पवित्र आत्म्याचे आसणे तुज्या आनी म्हज्या जिवितान फावो जालां तें ओगीपणी अनुभव. आपल्या पांयांशी रावतल्या आपल्या पांयांशी आयलोल्यांक जेजू केन्नाच रित्या हातांनी सोडिना. हो थोडो वेळ जेजूच्या पांयां तोडा सारतना ताचेशी उलयतना ताचेशी गजाल करतना हे पवित्र आत्म्याचें देणें तुका मागून घे. सोगलीं बसुया. आनी ह्या वेळार तुजी नदर सामकार आशिल्ल्या उंड्या रुपान आशिल्ल्या जेजूचेर आसूं दी. भुरग्यांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूंक भुरग्यां पासत आदार आनी गोठाय मागूंक तूं हांगा जमा जाल्लें आसतना कसले हुस्के खोती घेवन तूं आयलाय. जेजूच्या दोळ्यान दोळे घालून ताचे लागीं उलय. जेजू मोगाडा
ही भाव भयणां आपल्या तसल्या दुसऱ्या भुरग्यां पासत मागोंक हांगा जमा जाल्यांत OTVचेर पळयतात. संवसार धांवता ती धांवती वाट आयची भुरगीं धांवूंक सोदतात. आवय बापायची मनां घुस्पल्यांत. आवय बापायचें जिवीत उचांबळाक सांपडलां. हे वेळार ती तुजे लागीं उलोवंक सोदतात. काळजा मनांत उचांबळाय भितर सरल्या. भुरग्यांचो फुडाराचें जिवीत फुडार हाचो प्रश्न पडला. सायबा, हें तांचें उलोवप, हें तांचें रडणें हे वेळार आयकून घे. थोडो वेळ तुज्या सांगाता ती सारतना निराशी जावन ताका परती नाका. काळजा मनाची शांती आनी घोटाय तांकां दी. घो परदेसांत आशिल्ली बायल वो घो नासलेली बायल मनांत घुस्पल्या. भुरग्यांचो फुडार कसो जायत काय म्हूण चिंतनाचो भार पडला. आवय नासल्लो बापूय कसो आवयचो मोग दितलो काय म्हणून आयज चिंतनांनी घुस्पला. सायबा, तुजी गोटाय आनी थोकाय तांकां फावो कर. हे वेळार तुजी नदर सामकार उंड्या रुपान आशिल्ल्या जेजूचेर आसूं दी. ताणें कोश्टवतल्यांक, दुखांत आसलेल्यांक, हास्कार सुस्कार सोडटेल्यांक समाधान केलें. जिवितान बरेपण स्थापलें. हेंच बरेपण, हीच सवस्काय तुकाय तुज्या जिवितान मागून घे. आवय बापूय कशीं, भुरगीं कशीं, आमी जायतीं कडेन चुकल्यां जायत. आवयपणाचो बापायपणाचो कायदो पाडूंक आमी विसरल्यां जायत. हे वेळार जेजूचें बोगसणें माग. भुरगीं कशीं आवय बापायक शेणल्याव, तिडकेल्याव, परते जबाब दिल्यात, तांकां किकोन केल्यात, समाजांत लॉज तांकां केल्या. हे वेळार भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापायची आवय बापाय सवय वागणूक चुकीची जाल्या देखून जेजूचें बोगसणें माग. आनी हेंच मन घेवन आमी प्राचीत रितीन भितर सरुया. सोयबांदूच मनीस हुस्कोत कितलोय निचो केलो जाल्यार आमी बोगोर बोगोर पातकान पडटा. पूण आमचो काकलुतसार आनी बोगसण्यान भरलोलो सोरवंडार काळजांत थावन दूख धरून बोगसणें मागतोल्यांक पाट वळिना. हे प्राचिताचे रितीन वांटो घेतना आमच्याय पातकांचो उगडास करून आमी बोगसणें मागुया.
पाळणे भुरगें जल्माक हाडल्या उपरांत दीस रात ताचो परमच करून जीव थोगता. असल्या वेळार कुडीचे अस्कोतायेक लागून म्हज्या हेर भुरग्यांक फावो ते पद्दतीन मार्गदर्शन दिवंक आनी तांकां जेजूची ओळखीन वाडोवंक हांव फाटीं पडल्या. बोगोस म्हाका. घोडियाल वेळ आनी भोरती कोणाकूच रावना. एक बापूय कसो गोरेब्याचो वडील आनी जोडणार कसो म्हज्याच वावरांत हांव घुस्पलोलो आसता. भुरग्यांचो सांबाळ करची जबाबदारी गोरकांनीचीच अशें जायते फावटी म्हाका दिसलां. भुरग्यांचे घडणेंत म्हजे गोरकांनीक आनी भुरग्यांक वेळ दिवंक हांव विसरलां. म्हाका बोगोस. मोबायल फोन ह्या कोरोना पॅन्डेमिकाच्या काळांत इस्कॉलां बंद जाल्ल्यान ऑनलायन क्लासीस चालू आसात. अशें जाल्ल्यान मोबायल फोन आयतोच म्हज्या हातान पडला. अभ्यास करपाचें निमीत सांगून म्हज्या आवय बापायन म्हज्या हातान फात्यालो मोबायल फोनाचो हांवें दुरुपयोग केला. म्हाका बोगोस. मनीस आमी आनी मनीस कशीं खाला आपटोतातूच. आवय बापूय भुरगीं बाळां चुकल्यांत. जेजू तुजी पिकोवणी फाव कर. हे वेळार तुजे हात उगड आनी गायोन गायतना तुज्याच ह्या दुखीची ह्या वायटोव्या जिविताची पिकोवणी मागून घे. लिवींग वॉटर्स हे आमी गायोन गायतना तुजी वाट चुकलेली उबारलेलीं पावलां चुकलेलीं जेजू लागीं बोगसोणें माग आनी ताचे लागीं कुरपा मागून घे. आनी कोत्ताना तुजे हात उगड. कित्याक उक्ते हात कुणायता तुजी आनी म्हजी ल्हानविकाय, तुजें आनी म्हजें आयतेपण आनी मेकळीकाय. हीच कृपा हे गितांतल्यान आमकां मागून घेवया. Sweep away my pain. Bring your healings to my heart. Help me love once again.
जेजू तूं सोर काकडूच चाड आनी दोयाड. हेच दोयाडपणान हीच काकडुतीन तूं आमकां विंगोयताय. आमी खाला पडो वायट रस्त्यांनी पावलां मारो तूं आमकां उबारताय. आवय बापूय कशीं भुरगीं कशीं आमी चुकल्या, पूण ह्याच दोयाडपणान तूं आमकां उबारताय. आमी तुका दिनवासता जेजू. आमचे उसोक सैम तूं मानून घेताय. आमी तुका दिनवासता जेजू. ह्या वेळार थोड्यो घडयो ओगीच रावन ह्या गिरेस्तकाये पासत देवाक आर्गां ओप. हे वेळार जायतीं बरेपणां तुका आनी म्हाका जेजून फावो केल्यांत. आतां मेरेन आनी आयज मेरेन म्हजे आनी तुजे दोळे उक्ते आसात. आमची उठींत भुरगीं बाळां खेळटात. हे वेळार हे सूर्ग देण्या पासत देवाक दिनवास. तुजें दिनवासी काळीज देवाक उबार. जावं चेडूं वो जावं चेडो कोणूय तें जावं तुजे उठीन खेळटा. भुरग्याचें रोडणें भुरग्यांचें हांसणें तुज्या घरांत आसा. हे वेळार भुरग्यां पासत देवाक दिनवास. भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापाय पासत तांच्या जिविताच्या देण्या पासत काजारी जिविता पासत देवाक दिनवास. भुरगीं संवसाराचो उजवाड पळोवंकूच मेळोंक ना. पळयलोय जाल्यार कचऱ्याच्या डब्यांनी रस्त्यांनी आपलें जिवीत चल्लां. तुजो आनी म्हजो फुडार सुरक्षीत आसा. आपल्या कश्टां दुखां वरी ती आमकां सांबाळटात. हे वेळार तुज्या आवय बापाय पासत देवाक दिनवास. कसलीय ती जावं आनी कोणूय ती जावं ती म्हजी आनी तुजी आवय बापूय. तांणी म्हाका आनी तुका जल्माक धाडला. म्हज्या आनी तुजे पासत दीस रात कश्ट काडटात. हे वेळार तांच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां ओप. जेजू मोगाडा, ह्या गांवांत आशिल्लें दर एक भुरगें बाळ तोरणाटी ल्हान सुपिल्लीं निकतींच जल्माक आयिल्लीं सगल्यांक तुज्या पांयांशी उबारता हांव. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका सायबा दिनवासता हांव. तांच्या आवय बापायच्या जिविता पासत तुका आर्गां ओंपता हांव. आल्तारा मुखार तुकाच तांणी उतो दिल्लें तांणी सांबाळलें. भुरगीं बाळां तुजेंच देणें म्हणून मानून घेतलें. हे सगले आवय बापाय पासत भुरग्यां पासत आनी किरीत भाशेन ह्या गांवांत आशिल्ल्या परदेसांत रावतल्या परदेसांत वावुरतल्या सगल्या भुरग्यां पासत सायबा तुका आमी दिनवासता हांव. बापा, तुजे उपकार आमी आठयता हांव.
काजारी जिवितान, कोश्टां दुखान, वादळ तुफानांत ही आवय बापूय आपलें जिवीत सारतात. आपलो घराबो आपल्या भुरग्यापणाचो फुडार फुडें व्हरूंक वावुरतात. हात पाय झरोयतात. दुखां कोश्ट ती वावयतात. सायबा, ह्या सगल्या आवय बापायचें जिवीत, ताचें काजारी जिविता पासत तुका हांव दिनवासता आनी आर्गां दिता. ह्या गांवांत आशिल्ले दर एक गोराबे, काजारी गोराबे तुज्या हातान संस्कारता हांव. आनी हेच वेळार सगल्या दिनवाशी मनान, सगल्या आर्गाच्या मनान आनी आर्गाचे जिणेन आमची नदर जेजूचेर दवरतना हेच उमाडे घेवन दिनवासणीच्या गितांतल्यान आमी पोरगोट करुया. आमी E12 हें दिनवासणीचें गीत जेजूक उबारुया आनी आमच्या भुरग्यां पासत आनी भुरग्यांनो आवय बापायच्या जिविता पासत देवाक दिनवासुया. ह्या वेळार होच जेजू तुज्या आनी म्हजे लागीं उलोवंक सोदता. आवय बापायक भुरग्या बाळांक आपलो संदेश दिवंक सोदता. कसलो तो संदेश? कितें सांगूंक सोदता? तुज्याच जिविताची तयारी कर.
आनी होच संदेश आयकूंक ओंड्या रुपान आयलोलो जेजू म्हज्या आनी तुजे लागीं उलोवंक आमी तयार जातना सगलीं आमी उबी रावया आनी ताचें उतर आमी आयकुया. मार्कुच्या शुभ वर्तमाना वेले वाचप. ताणें धाकट्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशी हाडटालो. सिसांनी तांकां बोबाट केली. हें पळोवन जेजू तिडकलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुर्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशी येवन दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक स्वर्गीचें राज तसल्याचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेनात ती तातूंत भितर सरची नात. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. सगलीं बसुया आनी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमी गितांतल्यान जबाब दिवया. आयकल्लें हें वाचप तुका आनी म्हाका उलो करता. भुरग्यां भाशेन जावंक, भुरग्यांचें जिवीत आपणावंक म्हाका आनी तुका हुस्कायता. कसलो संदेश, कसलो नियाळ आयच्या वाचपांतल्यान आमी करुया. तर थोड्यो घडयो ओगीच रावन हें आयकल्लें देवाचें उतर तुज्या मनांत हाड. जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक, भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात. तांकां आशिर्वाद दिता, तांकां विंगयता. तर एक ल्हानसो नियाळ आमी ह्या वेळार आयकुया. ह्या ल्हानशा नियाळा वरवीं देवाचें उतर सजमून घेवपाचो प्रयत्न करुया. एक दीस खंय एके शाळेच्या वर्गांत शिकयतना शिक्षकाची नदर वर्गांत शांत आनी चितीस बसलेल्या एका सुपुर्ल्या भुरग्याचेर गेली. ते कसलेय तरी प्रश्नांक घुस्पलां आसतले असो तिणें अदमास केलो. ती त्या भुरग्या लागीं गेली आनी ते इतले चितेस आनी दुखेस कित्याक बसला काय म्हूण विचारलें. भुरग्यान आपले फामिलींतले कांय कोश्ट गुप्ती आपले टिचरीक सांगले. टिचरीक ताची घरची परिस्थिती आयकून दूख जालें आनी तांगेर भेट करूंक तिचें मन जालें. तिणें त्या भुरग्याक म्हणलें, तूं खंय रावताय? हांव फाल्यां तुज्या घरा भेट करूंक येता. त्या सुपुर्ल्या भुरग्यान टिचरीक अशी जाप दिली, टिचर, म्हाका घर ना, पूण हांव एका गोरेब्यांत रावतां. ल्हान जावनूय ना कळटा ह्या भुरग्यान व्हड उतरां उद्गारलीं. आमी जायते पावटी भुरगीं नेणार आनी उण्या गिन्यानाची अशी सजमून
तांकां उण्याक लेखतां, पूण ताचे वरवीं जायतीं जानवायूय आमी अणभवतां. स्वर्गाची वाट धरूंक जाय जाल्यार आमी भुरग्यां परी सोत उलोवपी, मोगान जिवोवपी, ल्हानवीक आनी खालती जावंक गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू शिसांकूय तोच उपदेश दिता आनी सांगता की सुपुल्ल्या भुरग्यांक आपले सोरशी येवंक आडायनाका, कारण ती जेजूचे चड आपुरबायेची. स्वर्गीचे राज जेजू असल्या सुपुल्ल्या भुरग्या कडेन सोर करता. भुरग्यां परी ल्हानवीक आनी खालती जायत जाल्यार जिवितान जायत्यो बऱ्यो गजाली मेळोवंक शकता. भुरग्यां परी आमी सादेपणान जिवीत जिवंक वावरुया. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचो आनी नियाळाचो एकूच संदेश एकेच ओळीन म्हज्यान आनी तुज्यान आटापूंक जाता. डोंट बिकम चायल्डिश बट अ चायल्ड लायक. भुरग्या भाशेन जावया न्हय भुरग्यापणा करून. हेंच कितें करूंक आपल्या शिसांक जेजून हुस्कायिल्लें. हेंच करूंक काजारी जिविता वरवीं होच संदेश येवंक भुरगीं कशीं हेंच करूंक म्हाका आनी तुकाय आग्रो आसा. भुरग्या भाशेन जावंक न्हय भुरग्यापणा करूंक. भुरगीं सादीं, ल्हान आनी खालतीं, तांची सोरवीं हीच ल्हानविकाय, खालतेपण, उक्तेपण हांवें तुवें अणभवूंक जाय. हे वेळार सगलीं आमी दिमी घालुया आनी थोडो वेळ आमी दिमेरूच सारुया. जायतें हांवें आनी तुवें मागचें आसा. जावं आमच्या भुरग्यां पासत, भुरग्यां न्हू तुमच्या जिविता पासत तुमी मागचें आसा. आवय बापूय कशीं तुमी कितें तरी मागोन घेवचें आसा. हे वेळार थोडी आमची मागणी त्या जेजू लागीं उलोवया. होंड्या रुपान आमच्या दोळ्या सामकार आशिल्लो जेजू तुज्या आनी म्हजे लागीं तुजें आनी म्हजें रोडणें आयकूंक सोदता. तुज्या आनी म्हज्या मनांतलें काळजांतलें उलोवप तो आयकूंक रावता. ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमी उद्गारुया आनी सगली मागणी करतना दर एक मागणें म्हजें आनी तुजें करून घेवया. भुरग्यांचे मनीस कोलोवंक तांचे कालीज नितोल निर्मोल. राग तिडोक चड वेळ तांचे मोदें तिगोना. असल्याच भुरग्या भाशेन आमकांय सोमेस्तांक भुरग्यां पोरी नितोल निर्मोल काळजाची कोर म्हूण मागुया.
जें कितें पळयतात आनी आयकतात तेंच तीं शिकतात. जायते फावटी आवय बापूय घरांत झगडटात, वायट उतरांनी एकामेकाक पाचारतात. आपल्या भुरग्यांक ती एक वायट देख स्थापतात. असल्या आवय बापायंक पवित्र आत्म्याची स्फूर्ते वरवीं आपलें जिवीत बदलूंक देखीवंत आवय बापूय जावंक तांकां कृपा मागुया. भुरगे गोराब्याची सोबिताय. जायती आमची काजारी जोडपी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. तांचो ह्या वेळार उगडास करुया. तांचें भितरलें उणेपण आनी वायट पयस करून बेगीनूच भुरग्याक आपले वेंगेत घेवंक आशेतोल्या आवयांचें कुस्पें सुफोल कोर म्हूण मागुया. भुरगें एक देवाचेंच देणी. जायत्या आवय बापायनी आपल्याक आनीक भुरगें नाका म्हूण आपले पातोक लिपोवन कुसव्यांतूच भुरग्याचो जीव काडला, घोरपात केला. कांय जाणांनी भुरग्यांक जल्माक हाडून तांकां रस्त्यार सोडल्यात. असल्या आवय बापायंक आपली जबाबदारी ओळखून आनी भुरगें एक देवाचें देणें म्हूण मानून कृपा मागुया. कितलींशींच आमची अनाथ भुरगीं आवय बापायचो सांगात नासलोल्यान एकसुरपणान जियेतात. कितें बरें आनी कितें वायट तें विचून काडूंक कठीण लागता. असल्या सोवें आमी आमचो खेरीत हुस्को दाखोवन तांकां आवय बापायचो मोग वांटूंक आमकां उदार मोनाची कोर म्हूण मागुया. जायतीं आमची भुरगीं कुडींत ओसोक्त आसात. जायतीं लांबदीक पिडेक लागून हॉस्पिटलांनी जावं घरांनी कश्टवतात. असल्या भुरग्यांचो सांबाळ करूंक फामिलीच्यो जबाबदाऱ्यो दुपेट वाडटात. कुटुंबाच्या वांगड्यांक सोंसणीकाय आनी तांकां आमचो तेंको दिवंक जेजूचो उजवाड मागुया. ह्या वेळार कांय घडयो उगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो जेजूच्या पांयाशी दवरुया. जेजू आपलो निमाणो वेळ कोश्टा दुखाचो सारूंक वेताना आपल्या शिसांक ताणें सांगलें, मागात
मागण्यांत रावात. हे वेळार आवय बापूय कशीं, भुरगीं बाळां कशीं, कितें तूं मागोंक सोदताय थोड्यो घडयो दिमे रावन माग. जेजू, भुरग्यांचें जिवीत, भुरग्यांची वागणूक थोड्या वेळार थोड्या घडयेतांनी आवय बापायक सोजमोना. भुरग्यांचें बरेंच जाल्लें तांकां जाय, पूण भुरगीं तेमाक पेट्टात. सायबा, आवय बापायक तुजी कुरपा वतोय. आपले हात पांय झरून घाम घडोवन सायबा वेगवेगळो वावर कोत्ता, तांचो वावर तुका उबारता. हे वेळार तुजे दोनी हात उक्ते करून तुका कितें सांगूंक जाय, तुका कितें उलोवंक जाय, तुज्या घरांतलें कसलें रोडणें, कसलीं दुकां ती जेजूक सांग. कसलें तुजें भुरग्यांचें जिवीत तुका सोजमोना, कसली ताजी वागणूक तुका तुज्या मनांत रिकोना ती जेजूक सांग. जेजू लागीं उलोय. जेजू, सगल्या आमच्या गांवच्या आवय बापायचें जिवीत तुज्या पांयाशी दवरता हांव. तांकां आपल्या भुरग्याचो फुडार घडयतना सायबा तांकां तुजो आदार दी. तांच्या बऱ्यापणाक लागून मेवता तशीं आवय बापूय धांवूंक सोदतात, कित्याक आपल्या भुरग्यांचो फुडार बरो जाल्लो जाय. जेजू, ह्या आवय बापायक तुजी गोठाय तांकां दी. जायतीं आवय बापूय भुरग्याचें देणें आशेतात. सायबा, जायतीं उतरां, जायत्यो किडण्यो सोंसच्यो पडटात. असल्याय भाव भयणाचें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा. आयज भुरगीं आशिल्लीं आवय बापूय रडटात जाल्यार नासलेलीं मागतात. सायबा, हें जिवीत तुज्या हातांत घालता हांव. भुरग्यां वरवीं काजारी जिवीत विस्वासाचें जावंक, एकामेकाक विस्वासान एकवटान रावंक आवय बापायक तुज्या हातांत घालता. तुज्या पांयाशी दवरता जेजू. आवय बापाय न्हू, घोव बायलां न्हू, एकामेका पासत ह्या वेळार मागात. एकामेकाचें जिवीत जेजूच्या पांयाशी दवरात. तुमच्या घराब्याच्या जिवितान, काजारी जिवितान उपरासलेलीं दुखां, कोश्टां, वादळ, तुफानां, सगळे प्रश्न जेजूक सांग. एकटीच आवय कशी, एकटोच बापूय कसो घोराबो फुडें व्हरूंक तूंच वीत कोत्ता. भुरग्यांचें जिवीत देवाक उबार. भुरग्यांनो, ह्या वेळार तुमचे पासत आवय बापूय मागता तेन्ना तुमी तुमच्या आवय बापाय पासत मागात. जावं इस्कॉलान शिकतना, कॉलेजींत आसतना बरे तरेन आवय बापायच्या कोश्टांक फोड मागूंक तुका गिन्यानाचो उजवाड माग. सुपुल्लीं भुरगीं कशीं तुमी वाडटाव तेन्ना देवाची कुरपा माग. जायतीं आमचीं भुरगीं बाळां तरणाटीं मोगाक आशेतात. आवय बापायचो मोग मेवना देखून वेगवेगळ्या वाटेनी पोरसल्ल्यांत दुसऱ्यांचो मोग सोदूंक भोंवतात. सायबा, असल्या तरणाट्यांक भुरग्या पिरायेर मोगाक आशेतेल्याक आनी आपलें जिवीत इबाडलेल्या ह्या भुरग्यांचें जिवीत तुज्या पांयाशी दवरता. आपलें जिवीत रीत माणसुकेन जिवंक सायबा ह्या भुरग्यांक तुजे कुरपेन भर.
तरणाटी कशी वायट वस्तूंनी सोऱ्याक गुंगी वस्ताक सांपडल्यात असल्याय भुरग्यांचें जिवीत सायबा तुज्या हातीन घालता हांव. जायतीं आमचीं भुरगीं बाळां बऱ्या रस्त्यांनी चलतात. समाजांत बरीं मनशां जाल्यांत सायबा ह्या भुरग्यांक अशेंच आपलें जिवीत जिवंक तुजो आदार तांकां दी. आनी ह्या वेळार जीं कोण हांगा आसात, टीव्हीचेर पळयतात, कुटुंबान आसात, एकामेकाच्या हाताक हात दवर आनी सगलें तुजें जिवीत जेजूच्या पांयांशी धरून ताणें शिकयल्लें मागणें बाराबोर म्हणुया. एकामेकाचे हात धरुया आनी जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सगलीं बाराबोर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मारिया आमची माय, मिलाग्र सायबीण माय, तुज्या आसऱ्याकाल आमी येता. तूं आमची आवय, आपल्या आवयपणाचो कायदो जबाबदारी तुवें बेस बरी सांबाळली. तुज्या पुतीक सांगाता घेवन जेजूक तुवें मार्गदर्शनान वाडली. सायबीण माय, तुज्या पुता बरोबर तूं आसा तेन्ना दर एक आमचे ह्या गांवांत आशिल्ले कुटुंब तुज्याच पांयांशी धरून तुज्या पुता बरोबर तांकां राख आनी सांबाळ. काडकीं कुपां गराब्याचेर काजारी जिविताचेर भुरग्यां बाळांचेर उपरासतात तेन्ना जावं तीं दुखाचीं, कोश्टाचीं वो पिडयेचीं सगलीं पयस काडून तुज्या आसऱ्याकाळ बाळगून दवर. आनी सगलीं बरोबर नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पोचे दायचा वस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो चोपू जेसू. भाग्येंत मरे देवाचे माय, आबापिया फाती नोतिकोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवडार आमेन. आनी आतां हे वेळार शेवटाचे मागणी आमी आयकुया. बापा मोगाला, आयच्या दिसा निरअपराधी बालकांची परब समोर भुरग्यांक तुज्या हातान घालून हे पवित्र वर आमी वांटो घेतला. भुरग्यां पुरीत आमचे जिवीत आनी वागणूक तुका मानता तसली जावं आमचे अंतरेक. दुसऱ्यांचो राग विगास दवरिनासतना मोगान आनी भावपणान एकमेकाच्या सांगाताक जिवंक एक दीस सर्गीचो वैभव आमकां फावो कर म्हूण मागया. आनी देवाचो आशिर्वाद घेतना आमी R35 हें गीत गावुया. सोडून दिवं
तुवें तांकां सोर्गीचो उंडो दिलोय, सगल्या स्वादाचो उंडो तो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, थोडो वेळ ह्या आमच्या भावा भयणांनी आपल्या जिविताचे हुस्के कोती सांगून सारला. सायबा, सगल्या आमच्या भावा भयणांचेर, भुरग्यां बाळांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या जिविताचे देण्या पासत आमी तुका दिनवासतना सायबा ही भुरगीं कृपेन आनी तुज्या आशिर्वादान ती वाडूं. तांच्या वावर धोंद्याचेर तांणी काडिल्ल्या कोश्ट त्रासांचेर तुजी नदर मारून बरें जिवीत तांकां फावो कर. गराब्याच्या जिवितान शांती आनी सवस्काय दी. हे आमी मागणें कोत्ता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आनी निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदी म्हज्या पादविकाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आमच्या देव संदेशकारांक ही मागण्यांची रीत हें पवित्र ओर बरयल्ल्या पासत आनी सगली मांडावळ केल्ल्या पासत दर एका संदेशकारांक आमी दिनवासता आनी तुमचे उपकार आठयता. केरीत भाशेन हांगा जमा जाल्ल्यांक, टीव्हीचेर पळयतल्यांक सगल्यांक तुमचे आमी आभार मानता, तुमकां दिनवासता. अशींच आमची भुरगीं बाळां आमची गिरेस्तकाय आनी ही गिरेस्तकाय मानून घेवंक आनी देवाची कृपेन ती वाडूंक आमी तांचे पासत दिसपोटी मागुया. सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो मान भागोवया. शेवटाक आमी गीत गावया, तुज्या हातान म्हजो हात. R39, पेज 196.